दवर्लीचे कुमरा झरीची दुर्दशा जाल्या। ही झर क्रिस्तांव तशेंच हिंदू वापरताले। हांगा सांजाव जाताले आनी गणपती पावयताले। शेता खातीर ह्या झरीचो वापर जातालो। आयज ही झर कोयरान भरल्या, कोणाकूच ते पडिल्ले ना। पंचायत मनार घेना, सरकारान तरी लक्ष घालचें म्हणून लोक मागतात। केला तेंडे येते येणी पूण हिंगा आतां सगळो कोण भायलो लोक बी आनी गार्बेज उडयता। ना हे कोणी चड फुलां हाडून उडयताय न्ही गणेश बीन ते उडयताय ते हाडून। पूण तुगे पंचायतीक रिक्वेस्ट कितें? पंचायतीन तें क्लीन करपा जाय। पंचायती सांगो जाय न्ही ते केल्या पासून उडय। पूण हें उदक आतां तुमी हेका यूज करताय, वेजिटेबला यूज करताय? हय आतां करना, पयलीं करताले। ना आतां भाजये बिजे हांव वयत न्ही भाजी तुमी हें आतां उदक येता तुमकां झरीचें? थिंगा आम फोडून मारताय। वर्सान वर्स गणपती पावयता 350 400 आनी मागीर कितें करताले, मागीर आमगेले पंचायत निवळ करताले जर। पूण आतां हें कितें जालां, सदांचोच लोकांलो प्रॉब्लेम जावन पडला। लोक उर्सूड हाडटा, कचरो उडयता। हेज्या पयलीं आमगेले हेणें आवटन मिनिस्टरान ही निवळ केल्ली सर। मागीर आतां लोकांनी हें परतें उडोवपाक कॉमेस केलें आनी हो कितें जाता, हो कचरो सगळो वयता शेतान, ते शेतकार बॉम्ब मारता आनी लोक हांगा सगळे भाजी धुता। हे तुगेली उदकाची भाजी धुताली ती आतां भाजी धुवपाक मेळना। आनी आमी हांगा पयलीं ल्हान आसतना सगळ्यांक खेळटाले, झरीन न्हाताले, उडी मारताले, परते ग्रावंडार वयताले। आनी सद्या आतां अशें जालां की हांगासरलो थोडो गांवचो लोक आनी थोडो भायलो लोक गाडयो हाडटा पोटल्यो उडयता हांगासर। आनी हांव म्हणटा ही झरी आतां अशें जालां सद्या परिस्थिती की हांगा उबो रावलो जाल्यार आमकां रोग येवपाचो, ही परिस्थिती जाल्ली आसा। तेन्ना दुसरें कितें जाता, पंचायती जर पडोन वचना, पंचायती फक्त सांगलें मागीर करतलो, तेंगे उलोवप कितें फक्त आतां करतले मागीर करतले। आमगे दवरले पंचायतीक सांगून फायदोच ना। मेन भानगड कितें जाल्यार दुसरें कितें पळय, हांगा गाडी धुवपाचें कलेक्टराची ऑर्डर घेतलेली आसा, तो बोर्ड लायलो, एकदां कोणें तो घासून उडयलो म्हणटकूच हांवें 2 पयलीं सरपंचाक सांगलें, ते म्हणपाक ना आमी म्हणपाक मागीर करता लास्ट हांवें हाडून दृश्टीकार मारलें। तो ही जर गव्हर्मेंटाक अंडर करपाची, गव्हर्मेंटाक अंडर दिवपाची आनी हांगा 24 वरां सेक्युरिटी दवरपाचो, ना जाल्यार ती निवळ करून फायद ना। मेन प्रॉब्लेम तो, नाल्यार एक पुरोवपाची। हांव डायरेक्ट सांगता, हेका 2 ऑप्शन आसा, एक जर पुरोवपाची, ना जाल्यार ही निवळ करता जाल्यार हांगा 24 वरां सेक्युरिटी जाय। हुबळी जाल्ल्या एक्सिडेंटात जादीद उर्द हायस्कुलाचो प्राचार्य शकील अहमद दर्गात आगताक सोंपलो। ताचे बरोबर ताची आवय आनी धूवय सोंपली। हो एक्सिडेंट पुणे बेंगलोर हायवेर जालो। वांगडा आशिल्ली शकीलाची बायल आनी 2 भुरग्यांक हुबळी खाजगी हॉस्पिटलांत घाल्यात। तो आपल्या फामिलीक घेवन हुबळी लग्नाक वतालो। घेवया एक ब्रेक।